आयज आमी 3 माडांनी आसा जी आमच्या भावांची शेतां ह्या सायडीक बानी आनी आहा ती लुवपाचे मिशिनी लाय लुवपाक मोळपाक आनी हे सांगल्या प्रमाणे जे आमी इलेक्शनाक हे मॅडमीन उतार पळय दिल्ले ते उतार पावळा तेणें आतां कंटिन्युअस हे 3रे वर्स इलेक्शना पयलीं 1 वर्स आनी मागीर 2 वर्सां इलेक्शन जालें आतां हे 3रे वर्स कंटिन्युअस ती मिशीन दिता. पयलो दीस दिवाळीचो वी स्टार्ट फ्रॉम टुडे आनी ह्या शुभ काळान आमी भितर सरता तेन्ना आमी सोड्या गांवांत 3 माडान आहा आनी आमच्या मदें आहा आमचो डेप्युटी सरपंच बाब निलेश, आमचे स्थानीक वॉर्ड मेंबर हांगासरलो बाब ओमकार, बाब आमचो निशांत, बाब आमचे शिला आनी हांगासरले सगळे शेतकार भाव भयणांनो. दीस इज माय 3rd इयर 3ऱ्या वर्स आमी हे फ्री हार्वेस्टिंग मशीन दितात आनी हांव हांगासरल्या शेतकारांक पयलें म्हणटा ते आमच्या पंचायती वाटेन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. शेतां तुमी राखून दवरल्या म्हणून आनी शेतां राखूनूय दवरल्या म्हणून जायना, शेतां वार्षिक तुमी लायतात दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. कितलींच शेतां आहा आमी पयलां लायत ना पाड आहात पूण तुमी ते शेतां लायतात ते पळोवन आमी हें फ्री हार्वेस्टिंग मशीन दिलां. आमचो मिस्टर मायकल लोबो कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन हे तेजे 13वें वर्स आमी फ्री हार्वेस्टिंग मशीन कालांगूट दिलां. आमकां खबर आहा शेतकारांक कितले खर्चो जाता तो. पयलो म्हणटा तो ट्रॅक्टराचो खर्चो, मागीर बियां म्हण तूं आमी गेल्या त्या वर्साची केन्ना केन्ना राखून दवरतात थोडी दवरतात. 3rd इज सारें, मागीर पावस सुबेज पडलो ह्या वर्सा कितले जाणांक लुकसाण जालें. तेका लागून खूब जाणांनी शेतां हुंयच पाड सोडलेली. तेका लागून आमी आमचोय हातभार आमच्या शेतकारांक कितें तरी लागो म्हणून आमी हे फ्री हार्वेस्टिंग मशीन दिलां. हार्वेस्टिंग मशीन तुमी आतां विचारात एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान वचून 2800 रुपया एका वराक शेतान, तितूंतले अर्दो सरकार दिता आनी अर्दे तुमी भरताली तेन्ना 2400 आहली, आतां 2800 जाल्या. आनी तुमच्या वाटेन तुमकां इट्स अ वे ऑफ मी सेईंग थँक्यू टू यू. आमकां तुमी निवडून हाडल्या तुमची सेवा करपाक आनी हेच आमी तुमचे टील तुमचो आमकां सपोर्ट आहा. आमी तुमचे आमदार आहात. तुमकां हे फ्री हार्वेस्टिंग मशीन वर्साचे वर्सां मेवतलें.